Leviticus chapter 25. पवित्र वर्सां 7वें वरोस. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायल पोरजेक ही शिकोवन दिवंक ताका फर्मायलें. सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या गांवांत तुमी भितर सरतोच दर 7व्या वर्सा तुमचें शेत वोमचें नात. 6 वर्सां पर्यंत तुमचें शेत वोंपात, मोळ्यांची परामोस करात आनी ताचें पीक भोगात. पूण 7व्या वर्सा शेत मोळे सर्वेस्पराक भेटयलेलें आसून दी. आपशींच थंय पिकता तें तुमी लुंवची नात, मोळ्यांतलें कितेंच पाडचें नात. शेतां मोळ्याक हें वरोस विसवाचें जावं दी. वोंपूंक ना तरी आसतना तें तुमकां, तुमच्या चाकरांक, तुमच्या वावराड्यांक, तुमचे मोदें जियेतोल्या परदेशांक, तुमच्या पोसलोल्या जनावरांक आनी तुमच्या शेतांत फिरतल्या रानवटी मोनजातींक गरज तें जिवंक खावंक मेळटलें. सगळें थंय पिकता तें खायात, तें पुंजावन दवरचें न्हय. उत्सवाचें वरोस. तुमी वर्साचीं 7 सातोळीं मेजूंक जाय, 7 पावटीं 7 वर्सां. अशें 7 पावटीं वर्सांचीं 7 सातोळीं मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देसांत तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या भाटावितांत आनी आपआपल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लता तें लुंवची नात. बेंडूंक नासलेल्या दाखवालींचीं फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां भाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या भाटावितांत परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार कोत्तात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडेन विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर दिवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी भें दवरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. 7व्या वर्साक देवीक खात्री. तुमी शांतीन ह्या गांवांत जिवचे खातीर सर्वेस्पराचे सगळे उपदेश आनी हुकूम पाळात. भुंय आपलें पीक दितली, तुमकां गरज तें मेळटलें आनी शांतीन जियेतल्यात. पूण कोणूय घडये अशें विचारीत, वोमचें न्हय जाल्यार ह्या 7व्या वर्सा कितें खावचें? सर्वेस्पोर 6व्या वर्सांत आपलो आशिर्वाद घालतलो आनी 2 वर्सांचें पीक एकाच वर्सांत दितलो. 8व्या वर्सा तुमी परत वोमतल्यात तेन्ना 6व्या वर्साचें पीक तुमी अजुनूय खातल्यात आनी पिकाचे दीस येयसर गरज तें खावंक तुमचे कडेन आसतलें.
भाट बेंस परतून दिवप. तें भाट बेंस सर्वांकाल तुमी विकून दिवचें न्हय, कित्याक तें तुमचें न्हय, तें सर्वेस्पराचें, आनी तुमी पोरक्याच लोकां सारके हेंय तीं विसयतात. तुमच्या हातांत आसलेली जमीन सोडून दिवपाक विकतल्याचो हूक मांडून घेवंक जाय. इस्रायल पर्यंतलो कोणूय एकलो गरीब जाला ह्या खातीर ताणें आपलें भाट बेंस विकचें पडटा. ताच्या लागशिल्ल्या सोयऱ्यान तें परत विकतें घेवचें. ताका लागशिल्लो सोयरो कोणूच ना जाल्यार पूण मागीर तो इल्लो आस्तीक जावंक पावला आनी तें विकतें घेवंक ताका तांक आसा, तेन्ना ताच्यान तें परत घेवं येत. म्हणटच ताणें विकलोलें तें मनशाक देवो उरल्या त्या वस्सांचें मोल फारीक करचें पडटलें. पूण ताचे कडेन तें परत विकतें घेवंक घडना जाल्यार पयलें घेतलोलें ताचे कडेन सगलो काल पर्यंत तें उरतलें. वोंवती भितर आसलोल्या शारांत आसलोलें रावपाचें घर कोणीय विकलें जाल्यार विकतल्याच्यान तें वर्सां मोदें पत्तें घेवंक जातलें. पूण वरोस भरल्या उपरांत विकतें घेवपाक ताका आनीक हूक ना. तें घेतल्याचें आनी ताच्या संस्थेचें सातोळें सर्व कालाक परतून दिवपाच्या वर्सा तें परत मेळचें ना. पूण वोंवतीन भितर नासलेलीं खेड्या गांवचीं घरां उक्त्या मोलार आसलोल्या परी जातलीं. तांकां सोडूंक हूक आसा आनी उत्सवा समयार विकतो घेवपी तीं सोडून दितलो. तरी आसतना लेवीच्या कुलाच्या मनशान आपल्या खास शारांत खंयच्याय काळार तें विकतें घेवंक जातलें. जर एक लेवीत ह्या शारांतलें आपलें घर विकता आनी ताणें तें परतून विकतें घेवंक ना, परतून दिवपाच्या वर्सा तें ताका परत मेळटलें. कित्याक इस्रायल परचें मोदें लेवितांच्या शारांनी घरां सरांकाल तांचें भेस. पूण ह्या शारांनी चोरवाची जमीन विकूंक जायना, ही सर्वांकाल तांचें भेस. गरिबांक उसणें दिवप. इस्रायल पर्यंतलो तुमचो एक शेजारी गरीब जाला आनी उदार पोसोनाक कांयच ना, तुमी ताका गरज तें एका पोक्या मनशाक वा सोयऱ्याक दितात ते परी दिवचें आनी ताका तुमचेशीं रावूं दी. पूण ह्या खातीर ताका वावराक लावचो न्हय वो कोलांतोर घेवचो न्हय. उसणें दितात तांचो कोलांतोर घेवं नाकात आनी जेवणा खाणाचो माल विकतात ताचेर फायदो काडूं नाकात. हो सर्वेस्पराचो तुमच्या देवाचो उपदेश ताणें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यांत आनी तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां कानान गांवांत पावयतल्यांत. कोणूय शेजारी इतलो गरीब जालो की ताणें तुका आपणाकूच चाकर कसो विकून दिलो जाल्यार तुवें ताका चाकरा परी वावराक लावचो न्हय. सुटकेचें वरोस येसोर ताका तुजो भाड्याचो मानाय कसो तुजो वावर करून दी. मागीर तो आपल्या भुरग्यांक सांगाता पुर्वजांच्या घरा आनी आपल्या कुटुंबांत वचूं. सगळीं इस्रायल परजा सर्वेस्पराचे सेवक जावन आसात आनी ताणें तांकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यांत. तांकां चाकर कशे विकून घेवचे काडचे न्हय. तांकां दारुणायेन लेखूं नाकात, पूण देवाक खालती रावात. तुमकां चाकरांची गरज आसा जाल्यार तुमचे सभोंवतीच्या देसांतलीं घेयात. तुमचे मोदें पोरको लोक आसा तांच्याय भुरग्यांक तुमच्यान घेवं येयत. हीं भुरगीं तुमच्या गांवांत जल्मतच खास तुमचीं चाकरां करूं येत आनी आसोसोर तुमच्या भुरग्यांक दिवं येत. पूण तुमच्या इस्रायल भावांक तुमी तशें करूंक फावना. तुमचे मोदें जियेतलो एक पोरको मनीस गिरेस्त जालो आनी इस्रायल पर्यंतलो इतलो गरीब जालो की आपणाकूच त्या पोरक्या गिरेस्ताक वा ताच्या कुटुंबांत एकल्याक विकून दिता, जाल्यारूय ताका परत विकतो घेवं येत.
ताच्या एका भावाच्यान वो तिवाच्यान वो चुलोत भावाच्यान वो दुसऱ्या सोयऱ्याच्यान ताका परत विकतो घेवंक जाता. वो तो आपुणूच जोडटा जाल्यार ताच्यान आपली सुटका विकती घेवंक जाता. जाणें ताका विकतो घेतला ताचो ताणें समोज घेवचो आनी सुटकेचें वरोस ये पासून कितलीं वर्सां उरल्यांत त्या प्रमाणें भाड्या मानायाक कितें फारीक करतात त्या मोलान ताचें सुटकेचें मोल थारावचें आनी वर्सां बाकी उरल्यांत त्या हिशोबान घेतलोल्या मोलाचो एक वांटो परत दिवचो. वर्साच्या दिसवड्याचे दोरेन ओगलें उणें आनी ताच्या धोनयान ताचे थंय धारुणाय दाखोवची न्हय. हे पोरी ताची सुटका जायना जाल्यार ताका आनी ताच्या भुरग्यांक येवच्या सुटकेच्या वर्सा सुटका दिवंक जाय. इस्रायल पोरजेंतलो सर्वांकाल चाकोर उरूं नजो, कित्याक सगळीं इस्रायल पोरजां सर्वेस्परा देवाचे चाकोर. ताणें तांकां इजिप्तांतलीं सोडून हाडल्यांत. हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें.